नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. मंत्रीपद मेळ्ळां मात परफॉर्मन्साक वेळ उणो. गोविंदा कडेन वाद. बरेपणाकय मार्ग ना. तवडकार हेड ऑन म्हणटा नेतृत्व फक्त एसटी समाजा पुरते मर्यादीत ना. पावर स्कॅमांतल्यान मावीन सुटलो मात बीजेपी टिकेंत आडकली. कोर्ट म्हणटा प्रॉसिक्युशनानूच केस वीक केली. विजयाची टिका आपय तासले. हॉस्पेट वास्को डबल ट्रॅक प्रकल्प कोळशा खातीर केंद्राचो शिक्को. विरोधकांनी काढली सरकाराची खरडपट्टी. तेवटेन रेल्वेची 6000 हेक्टर भूंय संपादनाक पब्लीक नोटीस. जुवारी नगरांत 12 वर्साच्या भुरग्याक लायटीचो शॉक लागून मरण. खेळटना फ्रिजापोनचो बॉल काडटना मारलो शॉक. गोंयांतले अनधिकृत बांदकामाची वळेरी म्हायती 2 सप्तकां भितर वेबसायटीर अपलोड करात. एनजीटीची GCZM एक अर्द एनजीटीचे पारदर्शकता हाडूंक यत्न. बंदी उपरांत गोंयांत चोरये गणपतीच्यो मुर्ती पावल्यो. विसर्जना उपरांत POP व्हांवन तडीक. आमदार प्रेमेंद्र म्हणटा लोकांनी खंय कागाळी करच्यो. कुंकळे IDCत परशुराम मॅटॉक्स कंपनीत फातोडेर उजो. कुंकळे कुडचडे वेर्णा मडगांव फायर ब्रिगेडी उजो पालो. कच्चो म्हाल सामानाचो गोबोर. मंत्रीपद मेळना खरें परफॉर्मन्स दाखोवंक तितलोसो वेळ ना. तवडकार हेड ऑन. गोविंदा कडेन वायटपण जालां. बरेपणाची शक्यता उणेच. तवडकार स्पश्ट उलयलो. आपले नेतृत्व फक्त एसटी समाजा पुरते ना. कला अकादमीचो इश्यू खंय कितें उलयिल्ल्यान वाडला. प्रेरणा दिसाचें उलोवपूय सारकें नाशिल्लें. तवडकाराचें फंड. मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी तुमी म्हजो मंत्री म्हणून विचार करचो न्ही अशें हांवें स्पश्टच सांगलें. हय कित्याक म्हणजे उरली ती 1.5 वर्सां आनी 1.5 वर्सां भितर एक येतलें झेडपीचें इलेक्शन. त्यानंतर येतलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आनी त्यानंतर परत थंय 2027 इलेक्शनाचो कोड जो आसा तो सुरू जातलो. काम करपाक तसो खूब वेळ आसा अशेंय ना. तुमकां कितें दिसता की कला अकादमी वादग्रस्त विशय कित्याक जाले? न्ही म्हाका दिसता की वादग्रस्त विशय जावपाक फाटले हेतू आसा न्ही की त्या वेळाचेर मंत्र्यान केल्ली विधानाय ती हें आयली. म्हणजे ताजो संबंद जो आसा न्ही ताजमहल किंवा शाहजहान ह्याचे कडेन म्हणजे कांय विशय आसा न्ही ते बेठेच आंगाल ओडून घेतल्या सारके विशय आसा. तेजे वेवस्थीत जर त्या टॅक्निकल टिमी कडेन त्या मनशा कडेन जर सोडिल्ले आसतलेत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ते विशय इतले मोठे तूं म्हणटा तशें हॉट केक आनी ते सगळे विशय ते जावंक शकना. जरी तो स्वभाव जरी नासलो ताजे बरोबरचे जे लोक आसता पळय आसा न्ही की ताका म्हजे लागीं रावप किंवा बाकी सगळ्या बरोबर आसा तें तांकां पटनाशिल्लें आनी त्यामुळेच म्हाका ती हो डिफरन्स आयिल्लो आसा आनी ती दरी वाडत गेली आनी त्यामुळे हो जो आमचो बिटरनेस म्हणटा पळय आसा न्ही तो दिसपडटा आनी त्यामुळे हांवें जरी कितलें जर ना म्हणलें जाल्यार जो फॅक्ट आसा तो आसा. हे सगळे प्रकारचे विशय आसा न्ही हांव सोंसत आयिल्लो आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींनी अनुभव घेवन जे आसा न्ही कांय लोकांच्या पासून पयसूच रावप जे आसा न्ही हेंच शाणेपण आनी शांतपणे काम करप म्हणजे ती भुमिका घेवन आज पर्यंत हांव हांगा पावलो. त्यामुळे म्हजें हांवें सभापती पोस्ट आसतना क्रिश्चन आसूं दी हिंदू आसूं दी बाकीचे नॉन एसटी आसूं दी ह्या सगळ्या लोकांचे श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान हांव भितर घुसलो आनी सगळ्या पेडणे पासून जे काणकोण जे आसा लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलें आनी त्यामुळे म्हाका दिसतालें कशें हांकां परत ह्या हातूंत सगळे जे हातूंत हांव गुच्छ न्ही आनी जेचे मुळे जे आसा म्हाका एक सामाजीक नुकसान जाता अशें म्हाका दिसतालें आनी म्हणून
गोविंद गावडे ट्रायबल मंत्री काढलं म्हणून म्हजे रिप्लेसमेंट करप जी आसा न्ही ही बरोबर न्ही, ही म्हजी भुमिका हांवें त्या वेळाचेर हांवें मांडली. तुम्ही खूप मोठो मुद्दो मांडटात सर, कारण तुम्ही म्हणटात की रिप्लेसमेंट न्ही कित्या खातीर. यू आर नॉट ओनली सेईंग अबाउट ST टू ST रिप्लेसमेंट. तुम्ही म्हणटात की आपूण फक्त ST लिडर न्ही, आपूण सगळ्या कम्युनिटींचो लिडर, आपूण सगळ्यांचो आमदार, आपूण सगळ्यांचो मंत्री. ताका लागून दीस कॅनॉट बी कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट. म्हाका खूब आनंद जाता आज म्हजे कडेन म्हजे फॅन किंवा म्हजे बरोबर काम करपी ST पेक्षा नॉन ST चड आसा. पावर रिबेटीच्या स्कॅमांतल्यान माविन सुटलो खरो, मात BJP आनी सरकाराक सध्या राजकी धपके बसतात. मूळ कंप्लेनंट पर्रीकार प्रॉसिक्युशनानूच केस वीक केले म्हणून जुईजान निकालांत म्हणलां. तोच मुद्दो धरून विजयान सरकाराचेर फोग काडलो. काँग्रेस, आप आनी बाकीच्या विरोधकांनी सरकार पक्षाची खरडपट्टी सुरू केल्या. गोंयच्या सरकाराचो इंडस्ट्री मंत्री वा मोविन गुदीन हाका एक्वीट केलो म्हणून ताणें व्हडली सेलिब्रेशनां केली. आतां हे एक्विटलान म्हाका दिसता सरकाराक एक ऑकवर्ड पोजिशनान घाल्लो आहा, कित्याक जजमेंटान जुईजान क्लियर सांगलां की प्रोसिक्युशनान केस विकन केली म्हणून. जाल्यार जे सरकारान ताजेर केस घाल्ली त्या सरकारानूच केस वीक केली आनी ताजे खातीर ताका एक्वीट करचो पडलो. ह्याच सरकारान ज्या सरकारांनी केस वीक केल्या तो सरकार अपील करतलो काय कितें, ह्या सरकाराचे डिसिजन लोक उत्सुकतायेन पळयतात. पूण एक मात क्लियर कळटा की लॉन्ड्री म्हळ्यार वॉशिंग मशीन कशें BJPचें फंक्शन जाता हें तांणी गोंयान प्रत्यक्षान दाखयलेलें. सरकारान त्या वेळार प्रॉबेबली मोविन गुदिनोक आपल्या पार्टीन घेवन तांकां सफेदकी चमकार करपा खातीर हें केल्लें आसूं शकता आनी ताज्या खातीर मागीर तांचेर FIR रजिस्टर केल्या उपरांत ट्रायल खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायज केली काय हो विशय मनान आमच्या दिसून येवपाक लागला. कारण प्रोसिक्युशन खंय ना खंय तरी कमी पडलां अशें दिसूंक लागलां. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटीज खंय ना खंय तरी कमी पडल्या अशें दिसूंक लागल्या. आनी अशा वेळार जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना हाजे विरुद्ध आवाज उठयलो, आज भारतीय जनता पार्टी हिपोक्रिटिकली, वाय इज भारतीय जनता पार्टी बींग हिपोक्रिटिक एंड नॉट गोईंग अगेन्स्ट दिस ऑर्डर एंड चॅलेंजिंग दिस ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल हाय कोर्ट इज अ क्वेश्चन. आय थिंक भारतीय जनता पार्टीन हो प्रश्नाचें उत्तर आमकां दिवचें पडटलें. When the accused is a minister, then and now, who is going to do proper investigation against him? We all know what the investigation is, even in normal cases. So I would personally feel that there may be grounds to file an appeal. But those grounds, can they be sustained in appeal? That is what matters. Otherwise, it would mean government will get another high-priced advocate, at least to tell the public, look here, we are challenging an appeal and we are paying so much of money. And result may be zero. The evidence in the file is enough or not. The government will have to take a call. When I mean the government, I mean the public prosecutor will have to decide whether there is enough evidence to go further. Kidak going further and if there is no evidence, why should judicial time be wasted? हॉस्पेट वास्को रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्प चालीक. ह्या मार्गाचो कोळशाक उपेग जातलो म्हूण केंद्राची ऑर्दूच सांगता. गोंय सरकार एक्सपोज. सावंत सरकार म्हणटालो ट्रॅक पॅसेंजर येरादारीक टुरिजम खंय नांवाक लोक वगी रावचो ना म्हणून विजय, काँग्रेस, आप, RGची शिटकावणी. तेवटेन रेल्वेची कासावले, सांकवाळ, एकोशी 6,000 हेक्टर भूंय संपादनाक पब्लीक नोटीस. मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता. We are not 2 लायन करूंक सोदता. We are not permitting. We have refused permission. I am not going to allow. Who is going to spend money on the infrastructure required for that? आयज रेल्वे वयल्यान एक पूल घालपाचो आसत तर तूं सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. We have refused permission. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. जो सांगतालो की कोळशाचें एक्सपान्शन जावपाचें ना, डबल ट्रॅकिंग इज ओन्ली फॉर टुरिजम, हेजेर तो कित्याक आज सायलंट आहा? एका सायलंट उरलेलो आहा, एका आदेश केंद्रान येल्लेले आसा काय कितें, हेजो प्रश्न निर्माण जाता. सगळ्यांनी एकठांय जावन किपींग आर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी कॅम्पेन मुखार व्हरपाक जायो.
डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्लें इट इज नॉट फॉर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर. 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काडले, दोगांयनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट. आनी आमी सांगले हे फोटी मारता म्हणून. आयज स्पश्ट जाल्लें आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्लें आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून, तेच आतां सांगून दितात. सो हे पळय सगळें कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बिकॉज ऑफ वीच गोवा विल गेट डिस्ट्रॉयड. भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो म्हणटालो की डबल ट्रॅकिंग ही लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून. पण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आज भारतीय जनता पार्टीक नागडे केले तातूंत दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता. आणि आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष वारंवार सांगताले सरकाराक की हो डबल ट्रॅकिंग जो आसा ते तुमचो आहा तो कोळशा खातीर, पण सरकार मानून घेवपाक तयार नासलो. ह्या गोंयांत जे टुरिस्ट येतात ते सैम पळोवपाक येतात, दर्यादेगो पळोवपाक येतात, कोळसो खावपाक येना. जतीन जेन्ना स्पेशल जर डबल ट्रॅकिंगच जर कोळशा खातीर करता जाल्यार कोळसो कशें कमी करतले. आनी म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, जे आता त्या वेळाचेर काँग्रेसी आसले ते मागीर बीजेपी गेले, त्या लोकांक प्रश्न आसा, तुम्ही आता आमकां कितें सांगतले, खास करून शंकर बामणकराक. Today, the statement of the Ministry of Railways have clarified what we said 10 years back, to the extent that Goa will and surely will become a coal hub and a corridor for coal. आयज गोंयचे सरकारान आनी स्पेशली आमचे गोंयचे सीएमान सगळे गोंयकाराक दाखयलेले आसा की कशी सरकार असेंब्ली भितर आनी असेंब्ली भायर फोटी सांगता ते. पयलीं ह्या सरकारान सांगलेले की पोर्ट एक्सपान्शन या कोल एक्सपान्शन दिवचे ना म्हणून, आनी आयज आमी पयले स्टेटमेंट गोंयचे सीएमाचे की तो हूंय ही वील फॅसिलिटेट द एनवायरमेंटल क्लियरन्स इन स्पेशली फॉरेस्ट एरिया फॉर रेल्वे एक्सपान्शन प्लॅन इन गोवा. दामू म्हणटा सरकार सगळी खबरदारी घेवन पावलां उबारतलो, जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधकांनी फक्त कोळशाचेर उलयला. मंत्र्याच्या ट्विटात हेर उद्देग आनी पर्यटनाचेरय उलोवप केला. कोळशाची कॅपॅसिटी खंय वाडची ना. हुबळी टू हॉस्पेट टू वास्को असो जो हें आसा तो डबल ट्रॅकिंग कितें आसा तो पूर्ण जावना अशें म्हजें आयचे म्हणजे हांवें कोणा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतिल्लें त्या प्रमाणे. पण त्या वेळाचेर जी भुमिका आशिल्ली आनी आतांची भुमिकेन भितर खूब फरकय बीन आसा. पण डबल ट्रॅकिंगाच्या हातूंतल्या स्पेशली फॉर त्याच खातीर असो विशय नासतना आतां ती रेडी जर आसा जाल्यार ताजेर सरकार योग्य तो निर्णय घेतले. पंडीत आसात म्हणजे एक्सपर्ट्स आसात तांचे कडेन, त्याच बरोबर एनवायरमेंट जे माहीर जे आसात तांचे कडेन सल्ला मसलत आनी बाकीचे सगळ्यो गोश्टी विचारान घेवन सरकार ताचो हें करता. हांव परतूय एकदां सांगता, कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनी वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता शब्द तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय दे आर टेकिंग कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच तेज्या वयर वाडचो ना. फॉर्मर सीएमान एश्युरन्स दिल्ले तेजे आतां जालें म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारी नगरांत 12 वर्सांच्या भुरग्याक लायटीचो शॉक लागून मरण. सोंपलो तो मुस्ताक अहमद सुरंगी. खेळटना खंय बॉल घरांत फ्रिजा पोंदा गेलो. फ्रिजा पोंदा गेल्लो बॉल काडूंक गेल्ले कडेन फ्रिजाचो मुळाक शॉक मारलो आनी थंयच पडलो. तेन्ना घरांत खंय कोणूच नाशिल्लो. 12 वर्सांचो भुरगो जुवारी नगर हांगा एक शॉक लागून मेल्लो आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटा हो 12 वर्सांचो भुरगो मुस्ताक अहमद सौरंगी हो खंय जुवारी नगर आपल्या आवय बापाय बरोबर रुमान रावतालो आनी धाकटुलो भुरगो खंय रुमान आपल्या घरान भितर धाकटोसो एक बॉल घेवन खेळटालो आनी खेळटा खंय तो बॉल फ्रिजाच्या पोंदाक गेलो आनी जेन्ना तो भुरगो तो बॉल काडपाक फ्रिजाच्या पोंदाक ताणें जेन्ना हात घातलो खंय तरी ताका एक लायव्ह वायर लागून तो धाकटो भुरगो आसा तो शॉक लागून थंयच मेलो. जेन्ना आमी पुलिसा कडेन खबर काडपाक ट्राय केली तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की ही जी सौरंगीची फॅमिली आसा ती खंय नेटीव ऑफ हावेरी गांवचे ते, पूण हांगा जुवारी नगर जे प्रिती हॉटेल ताजे सायडीन खंय ताजो बापूय एक धाकटोसो गाडो घालून आमटाण, मिरसांग, लसूण
पानां विकतालो आनी जेन्ना ही घटना घडली ताजे घरचे 20 मिटराचे भितर थंय ताजें दुकान आशिल्लें, धाकटोसो एक गाडो आशिल्लो, म्हणजे ते लावन लसूण आनी ते विकताले. आनी तेन्नाच खंय तो भुरगो बापूय आवय सगळे आशिल्ले. 15 मिनटां पयलीं ते रुमान तो भुरगो खेळटाना मदींच खंय पान विकपी गाडी आयली आनी ते बापायक तांच्यांनी आपयलो की ती पानाची डेलिवरी ते दिवपाक आयल्या. आनी जेन्ना बापूय जेन्ना भायर गेलो तेन्ना खंय तो भुरगो जो खेळटालो तो भुरगो रुमानूच खेळत रावलो आनी त्या टायमाचेर कोणूच नाशिल्लो. आनी ते भुरग्याक बॉल काडपाक गेल्ले कडेन फ्रिजाच्या पोंदाक शॉक लागून तो भुरगो मेलो. आनी जेन्ना बापूय परतो आयलो ताणें तो पळयलो की आपलो भुरगो जो आसा तो फ्रिजा पोंदाक पडलेलो आसा. तो जेन्ना ताका काडूंक गेलो ताची चप्पल घातिल्ल्या कारण ताकाय मातसो शॉक मारलो म्हणून ताणें पयलीं खंय लायट बंद केली, प्लग काडलो आनी जेन्ना भुरग्याक भायर काडलो तो खंय मरण पाविल्लो आशिल्लो. तांच्यांनी फूल प्रयत्न केले ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाक, बट ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक एनजीटीन निमाणी मुजत दिल्या. JCZMAच्या अधिकार क्षेत्रांत येतल्या सगळ्या अनधिकृत बांदकामाची वळेरी आनी म्हायती 2 सप्तकां भितर वेबसायटीर अपलोड करूंक ऑर्ड. पारदर्शकते खातीर खंय ही वेवस्था जाय. केस 24 सप्टेंबराक दवरल्या. The Pune bench of National Green Tribunal has directed Goa State Coastal Zone Management Authority to upload the list of unauthorized constructions in coastal areas on the GCZMA's website. The NGT has observed that by making the list of illegal constructions public will bring more transparency in the process. The NGT had directed GCZMA to publish this list about 2 months back, but GCZMA failed to comply with the order. But now, giving last chance to GCZMA, the NGT has scheduled next date of hearing on 24th September. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. POPचे गणेश मुर्तींचेर बंदी आसतना चोरयां इम्पोर्ट जाताच. अंदूय गोंयांत POP गणपती पावले. विसर्जना उपरांत POP व्हांवन तडी करंजाळी दर्यादेगेर व्हांवन आयिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्ती दिसतात. आमदार प्रेमेंद्र म्हणटा लोकांनीच फुडें सरून कागाळी केल्यारूच कितेंय जावपाचें. आणि काल गणपतीचे 5 दीस पुराय जाल्ले आणि काल हांगासर कारांदोलीम बिचाचेर लोक हांगासर गणपती विसर्जन करपाक येता. प्रत्येक वर्सा आमी पळयता की लोक गणपती विसर्जन करपाक येता, बट तातूंत आमकां POPचे गणपती दिश्टी पडटा. ह्या वर्सा तशेंच दिश्टी पडले. हांगासर कारांदोलीम बिचाचेर नात म्हटल्यार 10 तरी गणपती अशे आसा जंय POPचे आसा आनी ते आजुनूय विरगळना. त्या भायर तुमी पळोवपाक शकता अशे गणपती लोक आसा ते हांगासर लोक उडयता आनी वयता. त्या भायर हांगा साहित्य जे आसा ते हार फुलां जावं कितें केळी आसता सगळे हांगा लोक उडोवन वयता. जागृताय जी आसा ती लोकांच्या भितर जावपाक जाय. सरकारान न्यायालयान सुद्दां हाका बंदी आसा, तरी पण लोक व्हरता ते फसवणूकन व्हरता. पूण फसवणूक जावची न्हू लोकांची म्हणून सरकार तेजेर नियंत्रण दवरता. पूण तरी गोंयान पावता न्ही त्यो. गोंयान पावता न्ही त्यो. मानता हांव तरी पण आसता तेंच्या कडेन स्टाफ सुद्दां तितको एलोकेट केल्लो नासता की त्या कामाकूच तो वापरपाक. आनी सबंद गोंयभर आमचे आतां मुर्ती आउटलेट आसता. ते मातयेचे आसता, मागीर ते प्लास्टराचे आसता. फायंड आवट करपाक तितलो स्टाफूय जाय. समजा आमची जबाबदारी ही सामाजीक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकान सांगलें
अमके कडेन वायट कितें तरी घडटा हें जर लोकांनी जर तांकां सांगलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक तांकां बरें पडटलें कित्याक लोकांनी जर हें केलें अमके कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्ते विकता अशें जर सरकाराक सांगलें तो एक्शन घेवपाक ते थंय पावतले आनी ते बंद जातले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लक्ष आसपाक जाय बट हे जे इन्सिडंट जाल्या उपरांत सगळे पोल्युशन हांगा येता बट प्रत्येक वर्सा आमकां हेच स्थिती पळोवपाक मेळटा POPची गणपती प्रत्येक वर्सा मिरामार जावं कारण बिचार अशेंच आसता आनी तेच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता बट खरें पळोवपाक गेले जाल्यार जे लोक हांगा उलयता की पोल्युशन बोर्डान काल हांगा येवपाक जाय आसले बट हे स्थिती आतां आमकां प्रत्येक वर्सा अशेंच पळोवपाक मेळटा POPची गणपती गोंयांत अवेलेबल आसा हे आमकां एकंदरीत दिश्टी पडटा. स्टुडंटा खातीर कारंजन बिचा वयल्यान रुपेश रावत. कुंकळ्या IDCंतल्या परशुराम मॅटॉक्स कंपनीक फांतोडेर उजो. कुंकळेची फायर ब्रिगेड कॉल येतनाच पावली. उजो हाता भायर गेल्ल्यान तांणी मडगांव कोडचडे आनी वेर्णा फायर ब्रिगेडीक आपोवन हाडल्यो. उजो कंट्रोल केलो. कंपनींतली मशिनां साल्वार मात कच्चो माल आनी सामानाचो गोबोर. सकाळी 3:56 फोन आयलो सो कुंकली इंडस्ट्रियल इस्टेटीक परशुराम मॅटॅक्स म्हणून एक कंपनी ती IDC कुंकली ते उजलाक म्हणून सो आमची टीम कुंकळीची आमी बेगीन गेले थंय विदीन 6-7 मिनटां आमी स्पॉटार पावले तेन्ना पळयलें तर टोटल रॉ मटेरियल आनी फिनिश्ड गूड तें उजार आशिल्लें जितूंक हें पेपराची हें लॉगदो बी आशिल्लो सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनीक उज्याची इन्सेंटिविटी पळोवन आमी आमकां रिएनफोर्स मागयलो पयलीं मडगांव मागयलो कुडचेरे मागयलो आनी वेर्नाचो हेल्प घेतलो आमी अश्यो टोटल 4 गाडी आमी थंय ऑपरेशना हाडल्यो. सो सायमल्टेनियसली आमची सिनियर ऑफिसर डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र हळदळकर सर तेय पावले डिविजनल ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडीस तेणीय आमकां मॉनिटर केली आनी विदीन आमी 5 वरां भितर 5 वर सुमार आमी फायर बॅटल करून टोटल कंट्रोल केलो. आनी कॉज बी कांय कळना कित्याक कॉज आमी अजून शुअर ना कितें तेजेर आमी अजून कांय तरी आमी हें चालू आसा अभ्यास चालू आसा तेजे नंतर फायनलायज जाता. इंजर्ड बी कोण नो कोण इंजर्ड जावना आनी इस्टिमेटेड जालो कितलो लॉस जालो तो म्हणून जी फॅक्टरी व्हेकल्सचा ब्रेक पॅड मॅन्युफॅक्चर करपाक पावडर करताली ती तेजो रॉ मटेरियल आनीक फिनिश्ड गूड अशें दोनी फुजाचेर डॅमेज जाला वेरेज मशिनरीज मॅक्झिमम आमी सेव करपाक पॉसिबल जालें. पणजे मळा वाठारांत रस्त्यांची दशा. चवथी आदींच महापालिकेन रस्त्यावेलीं फोंडकुलां पुरयल्लीं मात आतां थंय परिस्थिती सामकीच भयानक. 2 दिसां भितर दडकी सरशीं रस्ते व्हांवले. कामाचो दर्जो एक्सपोज. एक चुकोवंक गेल्यार दुसऱ्या फोंडकुलांत. गाडयो चलयतल्यांची कसरत. लोकांचे हाल. चिंतपा सारकी गजाल आसा की कसल्या तरेचें हें काम चलता. जेन्ना रस्तो करता तो रस्तो पावसान व्हांवन वता आनी मागीर जेन्ना थंय पॉटहोल्स जाता जाल्यार तितून ते पॉटहोल्स भरपा खातीर जें काम जाता ते 2-3 दिसांनीच व्हांवन वता. आतां ह्या कामाची क्वॉलिटी कसली आसतली ती आमकां हांगासरले हे मळ्यांतले पॉटहोल जर पळयत जाल्यार कळटा. कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा आमी सदांच सांगता PWD तशेंच हें काम एक्चुअली CCPन केल्लें पूण PWDन जर करीत जाल्यार तें म्हाका दिसता आनी बऱ्या तरेन जातलें. आमी पळयलें की टेम्पररी अरेंजमेंट जे CCPचे वर्कर आसा तेंच्यांनी हाडून हांगासर तो माल भरलेलो ह्या पॉटहोल्सान कारण लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून पूण ते त्रास फक्त 2 दिसूच कमी जाले. तेज्या मागीर परत जे पॉटहोल्स आशिल्ले ते पॉटहोल्स आमकां परत तशेंच पळोवपाक मेळटा आनी लोकांचे जे त्रास आसा ते आजुनूय तशेंच आसा. जी ऑथॉरिटी आसा जी PWD आसा आमी म्हणटा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे पॉटहोल्स आसा ते क्लियर करचे. जाता जाल्यार हो रस्तो पुराय सारको करचो जाणे करून जे लोकांक हांगासरल्यान त्रास जाता. फक्त हांगासरूच न्हू खुबशे कडेन आमी पळयता की जे पॉटहोल्स भरलेले ते पॉटहोल्स आयज खंय तरी परत दिसपाक लागल्या. पावसान रोखडेच ते व्हांवन गेल्या अशा तरेचें काम जालां. परत जे ऑफिशल्स आसा ते म्हणटा पावस पडटा खूब म्हणून अशें जाता जाल्यार तो असो कसल्या तरेचो पावस पडटा की हे जे काम आसा जे नॉर्मली रस्ते केल्ले ते व्हांवन वता हे मात चिंतपाची गरज आसा. पॉटहोल्स समजा तुमी पावसान भरता आनी ते व्हांवन वता चल आमकां मानवता पूण जे रस्ते जे गिमान केल्ले जावं ताज्या पयलीं केल्ले रस्ते सुद्दां जर पावसान व्हांवन वता जाल्यार ते काम कसल्या तरेचे आसतले ही चिंतपाची गरज आसा. तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की कशा तरेचे त्रास काडून ह्यो गाडयो आसा त्यो ह्या रस्त्यार क्रॉस जाता त्यो
आणि जे ऑथॉरिटीज आसा आमी परत सांगता कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन अशा पॉट होल्सांचेर असल्या रस्त्यांचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा जाणे करून जे सामान्य नागरीक आसा तांकां ह्या गजालीचो त्रास जावपाक जायना, खंयचो अपघात जावपाक जायना आनी कोणाकूच कसलीच दुखापत जावपाक जायना ही गजाल मतीन धरून ही जी कामां आसा ती करची. प्रुडंटा खातीर पणजे मळ्यांच्यान हांव स्वप्नील तारी. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.